विसा उपरांत तुमकां येवकार. कोळशाच्या प्रश्नार गोंय सरकारान आपली भूमिका पयलींच स्पश्ट केल्ली आसा. कोळशा बगर वीज निर्मिती करप कठीण आसा. प्रदुशणा बाबतीत गोंय सरकाराकूय कळवळ आसा. सरकार प्रदूषण नियंत्रणाचेर लक्ष दवरून उदरगत करता म्हण दक्षिण गोंय खासदार सावयकार उलयला. कोलाच्या बाबतीत म्हाका अशें दिसता की कोलाच्या बाबतीत गव्हर्मेंटान स्टँड जो आसा तो आपलो क्लियर केल्लो आसा. विदाउट कोल यू कांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. If there is a pollution aspect of it, the government will definitely is concerned about it. Nobody wants pollution. पूण म्हाका अशें दिसता की वेस्टेड ग्रुप्स एक फावट इश्यूज क्रिएट करतात आनी लोकांक मिसलीड करपाचो प्रयत्न करतात. आमचें गोंय ल्हान आसा आनी ह्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटाची चिंता सरकार बरोबर सगळ्यांकूच आसा. आनी हेचो जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना त्याच्या आदाराचेर आशिल्ल्या इश्यूजच्या आदाराचेर इश्यू रेकअप करप आनी तेच्या आदाराचेर लोकांक मिसलीड करप हेजे परस ऑपोजिशना परस सुद्दां प्रोपोजिशन करून जर आमी कितें प्रश्न सोडोवपाक शकता आसत जाल्यार ते सगळ्यांनी करचे अशें म्हाका सगळ्यांक अपील आसा. As an MP of South Goa, are you also concerned about this issue of pollution, coal pollution जाता म्हणतात? See, Goa is an environmentally sensitive state. आणि आमकां गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी तेका लागून गोंया कडेन पळयता आसतना आमी सगळेच जाण ह्या नदरेंतल्यान पळयतात की बाबा गोंय आमचें बरें उरचें म्हणून. आनी हें सगळें पळयता आसतना सुद्दां पूण इश्यूज जे आसतात हे इश्यूज एक फावट अशें दिसता की बाबा ते एक पर्टिक्युलर कितें तरी अजेंडा दोळ्या मुखार दवरून इश्यूज रेकअप केले काय कितें अशें दिसपाक लागता. इट शूड नॉट हॅपन. What should happen is basically if somebody has a concern, they should go and approach the government and try to address the concerns. And the government is on record to say that की बाबा हे pollution level जे आसा ही pollution level कमी दवरपाची गव्हर्मेंटान सगळे प्रयत्न केले आसा आणि government is concerned. But there is a number of concerns which have been raised in Gram Sabhas, people, everything. coal नाका issue seriously तेच तर सांगता हांव की इश्यूज जेन्ना आसता आतां रिवर नॅशनलायझेशनाचो इश्यू आसा. रिवर नॅशनलायझेशनाचो इश्यू जेन्ना आसा तेन्ना जेन्ना बील जेन्ना पार्लमेंटान पास जालें तें सगळ्यांनी पास केल्लें आसा. काँग्रेस पार्टीन तेजेर वोट मागून आशिल्लो. काँग्रेस पार्टीन सुद्दां सपोर्ट केल्लो आसा त्या बिला खातीर. बील हॅज बीन पास बीन बोथ द हावजीस विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टीज. हें जर आसत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळ्या इश्यूचेर लोकांक मिसलीड कोणी करचें न्ही आनी गोंयचो डेव्हलपमेंट करपाच्या नदरेंतल्यानूच हें सरकार काम करता. काँग्रेस इज मिसलिडिंग द गोवन्स. डेफिनेटली ह्या सगळ्या इश्यूचेर म्हाका अशें दिसता की ते सगळे मिसलीड करपाचो प्रयत्न करतात म्हणून. कोळशाकूच विरोध करप योग्य न्हय. केंद्र सरकारा बरोबर राज्य सरकारूय सोलर वीज निर्मितीचेर भर दिवपाचो यत्न करता म्हण माहिती वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान दिल्या. हो पॉलिटिकली जे पळय इश्यू करता कोलाचो तेका एक्चुअली ते लोकांचो मायंड डायवर्ट करपाचो करता. एक म्हटल्यार आमकां कोल नाका काय पोल्युशन नाका दॅट इज इम्पॉर्टंट. आतां कसलीय वस्त एका ट्रकान समज रेंव भरून येयली माती वयली तरी सुद्दां पोल्युशन हें जाता. आतां प्रश्न आसता माती जाय काय माती नाका. जर माती जाय आमकां जाल्यार ती मातयेचो पोल्युशन कशें जावंक जायना हें आमी पळोवपाक जाय. तशेंच कोळसो सुद्दां जो आसा तो आमकां जाय न्हय. पावर जर आमी प्रोड्यूस करतलो जाल्यार कोळशे शिवाय आमकां जावंक शकना सद्याची परिस्थिती. आमी करना दुसऱ्या स्टेटीन करता ज्या स्टेटी कडल्यान आमी पावर घेता. आतां MPTचो जो पोर्ट आसा तो लागीं पडटा त्या खातीर थंयसरल्यान ते हें करता हें व्हरता कोळसो. आतां आमी लोकांनी एक डिमांड करपाक जाय सरकारा कडेन खऱ्यांनीच जर आमचें जें पोल्युशन जर जावंक जायना जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट पोल्युशनाचेर कंट्रोल कितें करतले. पोल्युशन न कशें जावपाक दितले हो विशय म्हत्वाचो. कोळसोच नाका म्हणटा तें चुकीचें हें करून. एक सायडीच्यान एक प्रश्न आसा. देर हॅज बीन क्वेश्चन्स इन लोकल मायंड गोवन्स मायंड सेइंग दॅट एके सायडीच्यान पावर मिनिस्टर इज युजींग टेलिंग अस अबाउट द सोलर टेक्नॉलॉजी. सो आनी एके सायडीच्यान कोल इश्यू. सो सोलर टेक्नॉलॉजी येता जाल्यार कोल कित्याक जाय? आतां पावर मिनिस्टर सांगता अशें ना गोंयचो जाल्यार सेंट्रल मिनिस्टर सुद्दां आनी आमचे जे देशाचे पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदी तेंच्यांनी हो विशय हें केल्लो आसा. हो जो कोलाचो हँडलिंग ऑफ कोल मागीर सगळें पोल्युशन आनी पावर कॉस्ट सुद्दां जो आसा तो वाडत आसा. आनी त्या खातीर ताका एक सोल्युशन कितें परमनंटली सोल्युशन कितें त्या खातीर सोलर पावर आमी प्रमोट करपाक करता. आनी त्याच खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां सुद्दां गोंय गव्हर्मेंटाक सुद्दां एक टार्गेट दिल्लें आसा 2021 पासून एटलिस्ट तुमी 150 मेगावॉट तरी पावर तयार करपाची. हे ह्याच खातीर केल्लें आसा जे कोलाचेर जे पावर तयार जाता थर्मल पावर जाता तो कॉस्टली आसा किंवा ताका पोल्युशन चड जाता हें कमी करपा खातीर ही पॉलिसी केल्ली आसा. पूण हांव पावर मिनिस्टर जाले नंतर आमी एक डिसायड केलें की जे एक्जिस्टींग पोल आसात तेजेर आमी रिप्लेस करतात आनी
तितूंतल्यान आमकां LED लायटींतल्यान खुबसो पावर आमचो सेव जाता जाल्यार उरलेल्यो ज्यो 20% ज्यो आसा त्योय जर आमी कंप्लीट केल्यो जाल्यार हांगा आमी त्यो एडजस्ट करूं शकतले आनी त्या खातीर हांवें स्वता ठरयल्लें आसा की गोंयचे जे 100% पोल आसा सगळे कडेन ज्या जाग्याचेर लायटी पोलांक कांय नासल्यो त्यो सुद्दां LED लायटी घालून कवर करपाच्यो आतां जे कितें उरल्या 20,000 लायट LED घालपाच्यो त्योच उरलेल्यो त्यो एडिशनल आमी हें केल्ल्यो आसा पूण सुरवातीक फक्त जो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आशिल्लो एक्जिस्टींग ज्यो लायटी आसा त्योच रिप्लेस करपाच्यो हांवें स्वता ठरयल्लें आसा की सगळ्या पोलांक लायटी आसपाक बल्ब जे दिताली ती स्कीम बंद जाल्ली आसा पूण LED बल्ब मार्केटान अवेलेबल आसा सुरवातीक जे बल्ब 180 रुपयांनी 300 रुपयांनी मेळटाले ते आतां 60 रुपयांक पासून बल्ब मेळटा आनीक त्या खातीर बल्ब कंपनी जरी एक बंद जाली मार्केटान LED बल्ब जाय त्या प्रमाण अवेलेबल आसा सरकारान हे बल्ब दिवपाक त्या वरार एक जो उद्देश आसलो की लोकांक एनकरेजमेंट करप की तुमी ट्राय करा बल्ब फ्री आमी दिता तेजेर लायट तुमची सेविंग जाता काय ना ते Saturday there was an attempt made to arrest, despite the fact that the court was seized of the matter on Saturday itself, and the whole attempt was made to avoid service. That is the apprehension which we have expressed. So we'll file necessary affidavit. So what was the point of argument? This because people have been looking. Anyway, they've sought time for the reply, so there wasn't much of an issue in terms of an interim order pending hearing. They were not prepared with the reply.